गोवा बोर्डाच्या एसएससी एक्झामीचो रिझल्ट बुधवारा 25 मायाक लागतलो. सांजे 3 रिझल्ट डिक्लेअर करतले म्हणून गोवा बोर्डाच्या सूत्रांनी सांगला. अंदू 10वीच्या परीक्षेक 26 केंद्रांनी वट्ट 20,806 भुरगीं एक्झामीक बशिल्लीं. 10,419 चले आनी 10,387 चलयो. भुरग्यांचो आंकडो अंदू पोरुपरस 1000 भर कमी. रिझल्ट बोर्डाच्या वेबसायटीचेरूय येतलो. गोवा बोर्डाच्या एसएससी एक्झामीचो बुधवारा रिझल्ट. बोर्डाची परीक्षा 1 एप्रिलाक जाल्ली. अंदू 10वीच्या परीक्षेक 26 केंद्रांनी वट्ट 20,806 भुरगीं एक्झामीक बशिल्लीं. ह्या वेबसायटींचेर 10वीचो रिझल्ट भुरग्यांक पळोवंक मेळटलो. www.examresults.net, www.goaeducation.net, results.goaeducation.net, www.knowyourresult.com, www.goa12.knowyourresult.com, www.indiaresults.com. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गावात हॉटेलाच्या नामान कसिनो नाका आणि तांच्यो जेटी नाका. गावात असले कितेंय येत जाल्यार बोगी रावचे ना म्हणून ब्रिटोन विलेजर्स फ्रंटान सरकाराक सणसणीत शिटकावणी दिल्या. थंयचो आमदार रोहनूय लोकांबरोबर रावला. कसिनो वेल्यान ताणें सरकाराचेर बरोच फोग काडलो. 2-3 वर्सां खंय सरकाराक तेंको दिवन पळयलो, कांयच फायदो ना. अरे तुम्ही कॅसिनो हाडले जाल्यार एक उगडास धरात. हो तुमकां दिसता तो लोक थोडोसो, कित्याक आमचो टायमींग 8 बाजारलो जाल्यार भरपूर लोक जाता आसलो. हो लोक त्या कॅसिनोची दुर्दशा कितें करतले ते घट उगडास दवरला सरकाराक. घट उगडास दवर मोतीन. फाटीं आमी डेल्टन पाम्स बंद केल्ले. पेन द फ्रांस गांवान ती बोट कशीच येवची ना. हें चॅलेंज म्हाजें. ब्रिटोना विलेजर्स फ्रंटाचो अध्यक्ष म्हणून हांव चॅलेंज दिता. ती बोट कशीच येवची ना. तुजी कॅपॅसिटी कितली आहा ती तूं दाखय, आमची कितली आहा ती आमी दाखयतले. म्हाका दिसता आमची भावना वाडोंक जाय. म्हाका दिसता आमचें जिवीत कित्याचेर दोल्लेले आसा ते चिंतूंक जाय. आनी ह्यो बोटी येवच्यो आसात त्यो बंद जावंकूच जाय. ही बोट येता ती बंद करूंकूच जाय. ही बोट येता ती आमी नाका म्हणूंकूच जाय. आनी हांव ह्या गांवचो यादनीक, आमच्या गांवचो वडील तुमी म्हणटात म्हाका, देखून हांव तुमच्या सांगाता उबो आसतलो. बोट आमी हांगा कशेच परिस्थितीन हांगा येवंक दिवपाक जायना. हांव जिल्हा पंचायत मेंबर ह्या नात्यान म्हाजो हांगा बोट हाडपाक सामको स्ट्रॉंग ओपोज आसा. What can I do if a marriage is carried out and I am given a pregnant lady म्हणून? I have to take care of the children म्हणून सांगलां. अरे पाप्या, तू चिल्ड्रन ती सांभाळपाची सोड, तू आनी भुरगीं काडपाची चित्ता हांगा कसिनो रॉयल हाडून? कोणाक फटयता? आणि बोटीचे आणि बाकीचे तुम्ही विषय मांडले ते चीफ मिनिस्टराकडे मांडूया. बऱ्या अर्थान घेतले, थँक्यू म्हणूया. बऱ्या अर्थान घेतले ना जाल्यार उबे रावन दाखोवया की जेन्ना परवरकार उठतात तांची कशी फुटता ती तेन्ना आमी तांकां दाखोवया. आनी वेगळे वेगळे विशय कानाक घाले, म्हज्याय कानान घाले. आनी नवो आशिल्ल्यान म्हाका दिसलें कितें नाल्यार कितें करतले. 1 वर्स रावलो, 2 वर्स रावलो, 2.5 वर्सां रावलो. पूण हांचे जेन्ना यू टर्न करून परत यू टर्न जाले तेन्ना म्हाका दिसलें की आमदाराच्या नात्यान लोकांनी जो म्हाका विश्वास दिला तो विश्वासाचो भंग जावंक जायना. जाल्यार जे विचार आमी सगळ्यांनी घेवन ह्या सरकाराक हाडला, हो सरकार समज यू टर्न मारतलो, हांकां अकाउंटेबल करपाचें काम आमकां करचें पडटलें. आनी तें हांवें तेन्नाच्यान सुरवात केलें. दाबोळी एअरपोर्टा भायले होर्डिंग सुरक्षतेच्या नजरेन घातक म्हणून दाबोळी लोकांचो बोवाळ मारतात. होर्डिंग्साची उंचाय चडूच आशिल्ल्यान कोणूय वेल्यान सहज एअरपोर्ट टर्मिनलार पावंक शकता. जाता तितल्या बेगीन ते काडून उडोवचे म्हणून लोक मागतात. एअरपोर्ट संचालक म्हणटात चडशा एअरपोर्टाचेर होर्डिंग आसतातूच, विमानतळाची जोड खंय तातूंतूच. These hoardings give publicity and generate revenue, but we must also see from the security point of view of the airport. When Goa is on a high terror attack alert, these hoardings are a very big risk. Anybody can climb up on the hoarding and can do anything to anybody coming out and going in of the airport. So I feel that these hoardings should be removed immediately from the security point of view. Airport जी होर्डिंग लायल्ली आसा, actually we are not against the hoardings.
But at this location, putting hoardings is not good. हिंगा होर्डिंग लावपाक जाय ती जागे आहा म्हाका कळना हेंच्यांनी हो लोकेशन कित्याक सिलेक्ट केला चड म्हणून दिस इज एक्चुअली नॉट इट इज नॉट सेफ गाडयो चलता तांकांय सेफ ना सगळे होर्डिंग एक्सिडेंट जावंक शकता प्लस टेररिस्ट थ्रेटूय जावंक शकता आयज जे हे होर्डिंगाची हायट जी चोवंक गेली जाल्यार आमच्या एअरपोर्टार वयर चडली हायट आनी मेन कितें आतां एअरपोर्ट आमचो एअरपोर्टार सगळे होर्डिंग दिसता सायडीक बिडीक सायडीक कोण टेररिस्ट जावन होर्डिंग फाटल्यान लिपोवन कोणा शूट जाता कशें कळटलें कितें सेक्युरिटी काय ना भितर आमच्या एअरपोर्टार भितर सारकी सेक्युरिटी ना थंयसरूच चॅक करता भायल्यान कोण काय पळयना आमी कितले वडे वयता येता काय चॅकींग ना काय ना एटलीस्ट एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन एक्शन घेवपाक आमचे कोणी सेक्युरिटी भायर दवरपाक जाय होर्डिंग आल्यार तांकां एक्शन घेवपाक कित्याक टुरिस्ट कितले जाय तितले आमचे मिनिस्टर सुद्दां येताय एअरपोर्ट संचालक म्हणटात चडशा एअरपोर्टांचेर होर्डिंग्स आसतातूच तांची जोड खंय तातूंत भियोवपाचें कितें काय म्हूण तो उलयता जे होर्डिंग इट इज एट ऑल एअरपोर्ट्स ऑल रोड्स लिडिंग टू एअरपोर्ट्स सो दिस इज बेसिकली फॉर एडवर्टीजमेंट एअरपोर्ट्स वॉन्ट टू अर्न रेवेन्यू फॉर दॅट पर्पज दिस होर्डिंग्स आर देयर एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न देयर इज अ सिक्युरिटी थ्रेट सो आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट सो ऐसे जो हमारे एयरपोर्ट के सामने लगा हुआ दैट वी आर रिमूविंग विल बी रिमूव विद इन 6 months बिकॉज विल बी हैविंग न्यू एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसमें विल हैव ग्लो साइंस प्लस विल बी हैविंग एज आई सेड ग्रीनरी बढ़ाएंगे हम वहाँ पे तो हमारा पर्पस क्या है ना लाइक द हाईवे पे जो होर्डिंग लगा हुआ है दैट इज इनफैक्ट अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम द पैसेंजर्स हु आर कमिंग एट द एयरपोर्ट सो एयरपोर्ट वी आर रनिंग टू अर्न रेवेन्यू बिकॉज वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी सो फॉर दैट वी गो फॉर एडवर्टीजमेंट राइट्स कॉन्ट्रैक्ट so agency which we will be appointing he will not get the business if the hoardings are there on the highway for that purpose we will be placing our hoardings in front of the terminal दिशांत परब फॉर प्रुडंट घेऊया एक विराम